गोय मोटरसायकल पायलट संघटनेन शेनवारा 40वो वर्धापन दीस मनयलो। ह्या सुवाळ्याक मंत्री मायकल लोबो, झेडपी रुपेश नायक आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। मोटरसायकल पायलट असोसिएशन ऑफ गोवा यांचो 40वा वर्धापन दीस 40 ग्लोरियस इयर्स कंप्लीट केले नंतर म्हाका दिसता गोंयान कितलेशेच अशे मोटरसायकल पायलट आसलेले जेंचे भुरगे तेणी जे जोडले पायलटाचो बिझनेस करून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून ते म्हाका दिसता तेंचे भुरग्यांचो फ्युचर आयज बरो व्हडलो जाल्लो आहा। हांव बारीकसून पळयता म्हाका उगडास येता बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो तेन्ना हांव तेजी भाशणां आयकतालो आणि आयकताना तो सदांच गोंयच्या सगळ्या बारीक समाजाच्या लोकांक बारीक घटकांक एव्हरी भाशणांत तो तेंचो उल्लेख करतालो की आमी ह्या लोकांक पळोवपाक जाय, आमी ह्या लोकांची कामां करपाक जाय, आमी ह्या लोकांक फुडें व्हरपाक जाय। आणि काही लोक आमचे जे कार्य करतात त्या लोकांनी खूप पाठिंबा देऊन पुढे व्हरपाचो प्रयत्न करतात। आता ही संघटना हांव चलयना, संघटना चलयता जनता आणि आमचे जे हितचिंतक वेल्विशर जे आहा पळय ती सोयीना जे आमी काडटा वर्सा सोयीनो जो काडटा त्या सोयीनाची एक एडवर्टायजमेंट येता तेतून आमी वेगवेगळे कितें जे उपक्रम राबयतात ते भितरल्यान राबयतात। आणि असे काही आमचे हितचिंतक आहा ते वर्साक ते वर्सभर म्हणजे प्रत्येक वर्साक आमी 2-3 आठवडे सुद्धा एक काम करता आमचे सगळे लोक असे। पण काही लोक असे आसा आमचे आहा पळय आमचो आमी ते पॉपुलेट करता पॉम्पलेट एडवर्टायजमेंटाचेर अपील करता आणि ते अपील घेवन ते प्रत्येक ह्या आपत्ती इरेचे मनीस ते वयता आणि ते दवरले की ते बिंदास गेले तुमी म्हणजे हांसत तेंचें स्वागत करतात आणि जे कितें यथाशक्ती आमी चड हें करिना तेंच्या दवरिना। पूण काही लोक अशी आहा की म्हणजे 500 सुरू जाता आणि ती 40 घरां पर्यंत पावता अशे काही लोक ना ही करता म्हणजे अशे जे आहा भितरले आहा पळय तांकां बसतले आहा तेतून एक आमचो मायकल बाब। हांव पळयतालो की प्रत्येक नाक्यार मोटरसायकल पायलट आसताले पयलीं जेन्ना हांव स्कुलान आसलो शाळेन आसलो पणजे तेन्ना प्रत्येक नाक्यार पळयतालो की मोटरसायकल पायलट आसले। चर्ची कडेन पणजे म्हाका दिसता समोरूच आमची चर्च आसा थंय सादारण कमीच कमी म्हाका दिसता 25-30 मोटरसायकल पायलट आपली मोटरसायकल घेवन रेडी रावताले आनी त्या टायमार तांकां भाडीय बरी मेळटाली। अशे नॅशनल थिएटर आसा आनी खुबशे नाके अशे आसा सम्राट थिएटरा कडेन मोटरसायकल पायलट रावताले आनी तांकां बरी भाडी मेळटाली। पूण आयज तशी परिस्थिती ना। आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून हो मोटरसायकल पायलटींचो जो वेवसाय आसा खूब डिफिकल्टीन आसा आनी आयज हांगासर आमच्या मदीं मिनिस्टर बाब आसा, मायकल लोबो बाब आसा, तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत। ह्या सगळ्यांनी यांच्यांनी त्यांच्या जे डिफिकल्टीज आसा त्यांच्यांनी ऑलरेडी आमकां सांगलेले आसा अध्यक्षान कितें डिफिकल्टीज येता तांकां ती तेंची जे डिफिकल्टीज आसा त्यो सोडयतले अशें म्हाका दिसता, सोडोवपाचे प्रयत्न करतले। इंडस्ट्रियल सेक्टर काबार जाल्लें आसा, पर्यटन आसूं सगळ्या गोष्टींचेर कांय मर्यादा आयिल्ले आसा आनी अशा टायमार आर्थीक चणचणीच्या टायमार हो वेवसाय कसो चलोवप किंवा ह्या व्यवसायातून आपलो चरितार्थ कसो चलोवप हो खूब मोठो विशय आसा। राज्य सरकारा कडेन अनेक प्रकारचे तेंचे मागण्यो आसात आणि त्याचो पाठपुरावो ते करतात। आज एक डायनामिक मंत्री हांगासर आसात आणि ते बारीक घटकां कडेन बारीक नदरेन पळयतात। त्यामुळे तेंचे जितके म्हणून कितें मागण्यो आसात पायलटांच्यो त्यो ताचेर बारकायेन विचार करून जाका प्रायोरिटी दिवंक जाय अशा प्रकारच्यो ज्यो कांय प्रायोरिटीच्यो मागण्यो आसा पळय ते फुडें व्हरतले आणि ह्या बांधवांक मदत करतले असो विश्वास म्हाका दिसता।